Rohan Babu, what is your say about this inauguration? Are you satisfied with this, all these things they inaugurate केलेले असा पहिले तुमचा कॉन्फिडन्स किती म्हणणार म्हणजे पळय हो प्रोजेक्ट्स आम्ही असताना सुरू केले आज आम्ही काय कोणत्या एंड ऑफ द डे दिस प्रोजेक्ट्स आर नॉट आउट ऑफ माय मनी ऑर समबडीज मनी इट इज टॅक्सपेयर्स मनी आणि त्या शेवटी प्रोजेक्ट्स आर पब्लिक प्रोजेक्ट्स फॉर द पब्लिक आय एम हॅपी दॅट एट लीस्ट द प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड टुडे लॉट ऑफ वर्क एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज लेफ्ट म्हणजे अलॉटमेंट करप प्री एलोकेशन करप लोकांक प्रॉमिसीस दिल्ले बाब मनोहर पर्रीकर ते कंप्लीट करप दॅट इट सेल्फ विल बी अ चॅलेंज फॉर द हावसिंग बोर्ड टू एन्श्युअर दॅट इट इज डन smoothly and done as per the people of Porvorim. Allocation, allotment, policy 30% actually for constituency people. All these are things. So I'm happy as the projects get inaugurated, people are able to utilize this. And also this main mission actually inclusive Porvorim to ensure that Porvorim is self-sustainable and self-sufficient. एक पाऊल मगाशी आज आम्ही पुढे काढला to ensure that whatever is required as far as Porvorkars are concerned will be available here. So the project ज्या वेळार सुरवात केल्ली बाब मनोहर पर्रीकर आशिल्लो ताजे शिवाय आज तो प्रोजेक्ट जावचो नाशिल्लो वी हॅव टू रिमेंबर हिम ऑन टुडे एंड वी ऑल्सो नीड टू एन्श्युअर दॅट एज वी टॉक अबाउट पोरोरिम रायझिंग दिस इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स विच विल हेल्प अ लॉट ऑफ पोरोरकर्स पण हे सारखे जालां हे फॅसिलिटी जालां कित्याक इनॉग्रेशन केल्या थोडेच ग्राउंड बी आसा ग्राउंडाचेर बी चेंजिंग रूम तशेंच पळय आमदाराच्या नात्यान जे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट जाता तातूंत एक आमकांय आनंद आसता जे विषय सारखे जाऊ ना ते तांच्या नजरेक चेअरमॅनाचे हाडून दिल्ले आसा ग्राउंड अजून इनकम्प्लीट आसा ग्राउंडाचो प्रोसेस इनकम्प्लीट आसा इनॉग्रेट केला इल्लो लायटी पेटना इल्ले बाकीचे इश्यूज आसा खुबशे इश्यूज आसा बट ऑल दीज इश्यूज आय थिंक द चेअरमॅन हॅज रायट टील नाव गिवन दॅट सपोर्ट अँड सेड दॅट ही विल बी डुईंग इट सो आय ट्रस्ट हिज वर्ड दॅट ही विल डू द नेसेसरी करेक्शन्स इन फ्यू डेज टू कम 15 सप्टेंबर पर्यंत ताणें सांगला की आपण सगळें कंप्लीट करतलो तातूंत अपेक्षा करता सगळें कंप्लीट जावपाक जाय ना जाल्यार वी नीड टू हॅव द टॉक एंड एन्श्योर थिंग्स आर मूव रायट नाव थिंग्स आर स्मूथली हँडल्ड एंड वी एक्सपेक्ट द स्मूथ ट्रान्झिशन ऑफ द होल मार्केट टू हॅपन आता हे फाल्यां सेफ्रनायज करूंक सोदता काय आनी कितें करूंक सोदता ते पीपल ऑफ पोरोरिम वील नो For a CM, when the CM spoke about development and all, Sukur ground, Sukur ground is a part of Porvorim constituency. It needs to be completed. पण ही कामां सगळी पंचायततर्फे फुडें व्हरची पडटा आमी एज अ बॅकबोन वी ट्राय टू एन्श्योर इट इज डन when the panchayat was there when I was there as a minister we ensured it was almost complete आता 2.5 वर्सां ऑलमोस्ट जाली ते 6 जाण मेंबर बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटाक म्हाका दिसता तांचें काम आसता हें बेगीन कंप्लीट करून घेवप मल्टी कार पार्क फॅसिलिटी आनी उरिल्ले ग्राउंडाचें कंप्लीट करप हें तांचें काम आसतलें I have been raising these issues in various forums, but it has to be ensured that the people who joined BJP for development have to come out with the answer of what development. त्या ग्राउंडा बरोबर अंडरग्राउंड केबलिंग उरला आज भुरग्यांक खेळपाक सुकूर ग्राउंड ना हे म्हाका दिसता पंचायत लेवलाचेर पंच मेंबरांक जे डेव्हलपमेंटाक गेला तांकां तांच्या नजरेन येवपाक जाय आनी तो आज पर्यंत तांणी मुद्दो मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला काय ना म्हाका खबर ना पूण असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान बाकीचे पत्र व्यवहार करून हांवें डेफिनेटली वी हॅव आस्क्ड टू एक्सपर्टायट दीस वर्क्स हॉट मिक्सिंगाची कामां जी आसा जी आमकां अत्यंत गरज आशिल्ली ती सुकूरची आसूं साल्वादोर दी म्हणून आसूं ना पेना डिफरंट आसूं वी हॅव एन्श्योर्ड दॅट दीस फायल्स आर मूव्ड अँड मूव्ड टुवर्ड्स वर्क ऑर्डर सो ती सगळी कामां जावन द मेन कन्स्ट्रेंट टुडे ऑफ पीपल इज बॅड रोड्स आनी दॅट रोड्स नीड रेक्टिफिकेशन जाल्यार रोड्स बिकम डेफिनेटली अ प्रायोरिटी वीच वी नीड टू कंप्लीट आतां मावीन उलोवन गेला बीग पेंजीम न्यू पेंजीम सगळे पेंजीम म्हाका दिसता पोरवोरकार्स हॅव द रायट टू डिसायड वॉट पोरवोरकार्स नीड वी आर अ रुर्बन पंचायत अ मिक्स ऑफ अर्बन अँड रुरल सकयल्ली वाठाराचे वेगळे विशय आसता वयल्या वाठाराचे वेगळे विशय आसतात गरज्यो वेगळ्यो आसता रेवन्यूज वेगळे आसतात सो ताज्या खातीर कोणेंय एक मंत्री जो आसता ताणें म्हाका दिसता बिफोर टॉकिंग मे बी इट वॉज इज मायंड वॉट इज स्पोक बट इफ द इंटेंट इज देर देन द इंटेंट हॅज टू बी गिवन बाय द पीपल ऑफ पोरवोरीम वॉट दे नीड एज फार एज पोरवोरीम इज concerned. Okay, so today CM told in his speech that he has done all the work for the Porvorim. What do you like to say about that? All the projects. File pending दोनों ना all projects which I have put out after coming out of the government are still where they are. Projects which we had taken when I was in the government and almost due for completion were almost kept on hold for the last 1.5 years. End of the day, the Rohan Khawatesa project nahi na Dr. Pramod Sawant's. In good things, I will definitely ensure that he is congratulated and supported like what I have said today. But if there are bad things that I need to point it, ते आमदाराचें काम आसता सगळ्याकडे हायबा म्हणपाची गरज नासता सो ताज्या खातीर ताणें जें आज केलां आय हॅव थँक्ड हिम फॉर इट पब्लिकली एट द सेम टायम इट इज अ ड्युटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्योर द टॅक्स पेयर्स मनी पूट इन अ प्रोजेक्ट आर प्रॉपरली युटिलायज सो हो रोहन खॉवटेंचे तकलेन आसतलें विजन आसतलें बाकीचें आसतलें अस्तित्वाक हाडपाक आमी प्रयत्न केलो
देड वर्स उरलें कोरोना खातीर आज ताका जेन्ना ओपन जाला आय एम हॅपी अबाउट इट बट इट डजंट मीन दॅट देर आर एनी फेवर्स डन टू एनीबडी हियर बिकॉज एंड ऑफ द डे दीस आर मनी यूज्ड ऑफ पब्लीक फंड्स एंड टू बी यूज्ड बाय द पब्लीक सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी MLA whether in opposition or government to ensure that it is done for the people of his constituency. So CM has announced the 16,000 liters free from the 1st September, and in the coming days he has also promised for the youth the 15 ml water will be given to the तूं Porvorim. खरो का Our saying is उदक येता हांव कितें म्हणटा तुका पयलीं 24/7 एक संकल्पना आशिल्ली हांव एक्सपेक्ट करतालो 24/7 उदक सांगतलो म्हणून आज गोंयकार पयशे दिवपाक रेडी आसतले 24/7 उदकूच जाय 16,000 उदक पर्वरकारांक दिता आसतना पर्वरकार चिंततले दिसाक 1,600 लिटर घरा येना 16,000 खंयचे फ्री आनी मेळटले काय अनाउन्समेंट्स आर गुड पॉलिटिक्स आर पॉलिटिकल आय कीप सेईंग इट्स इलेक्शन इंजिनियरिंग इलेक्शन्स आर ड्यू सो द अनाउन्समेंट डेफिनेटली आर वेलकम बट बिफोर मेकिंग दीज अनाउन्समेंट्स म्हाका दिसता 16,000 लिटर सद्या सगळ्या घरांक पयशे दिवपाक मेळटा तशें तरेन दिवचे let people pay for it but at least let people get water today we are not getting water neither is the department able to answer our queries so आमचो जो 15 वर्सां पयलीं जो उदकाचो इंटेक आशिल्लो 16 ml तोच आज आसा तातूंतले 16 ml 13 ml येता हायकोर्ट आयलो सेक्रेटरेट आयले लेखी भवन येता डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आयले रेजिडेन्शियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सीस आयले उदक खंयचें वता आनी ताज्या खातीर उदक हें जें मागता we respect the sentiments of our people throughout Goa who need water, but water is a harsh reality that is not available. आणि आम्ही मादय खाडी पेदे झगडना इन डेज टू कम देट विल बी फॉर सर्वायवल सो ताज्या खातीर 16,000 दिता वी वेलकम इट पूण पयलीं आमकां उदकूच दी माय फ्री दी so what about the water plant has been completed of your ideas? Water plant is already completed. There are things which they need to inaugurate and start. We have urged the Chief Minister to ensure that it is done. तिलारी धरणाचें उदक हाडप थंयच्यान गिरी पंप करप आनी गिरीच्यान ते वयर हांगा पाठाराचेर हाडून ते ट्रीट करून लोकांक दिवप ही संकल्पना फूल लायन कंप्लीट केल्ली आसा ओन्ली वन थिंग देर इज अ लकुना वीच वी हॅव बॉट इन हायलायट टू द चीफ मिनिस्टर की जेन्ना नोव्हेंबर डिसेंबर येता तिलारी धरण जेन्ना मेंटेनन्साक वता तेन्ना तिलारीचें उदक ना जातलें तेन्ना ताका सबस्टिट्यूट प्लॅन कितें हाजेर अजून पर्यंत आमकां कांय आश्वासन मेळिल्लें ना ताज्या खातीर इवन इफ दीस 5 ml वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कम्स इन द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू एड्रेस द इशू विच हॅज बीन लॉंग पेंडिंग that we need to get water from Amkani or somewhere which can be diverted in this pipeline and the water, raw water is continuously available. So as far as the present project is concerned is nearing completion to pump in 5 ml which they should start as early as possible without politicking further. पूण ते सुद्दां सॉल्व केले जाल्यार ही विचार जो आसा ताचेर मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली सोल्युशन काडचें पडटा ओके आता पॉलिटिकल उलयात इथे अपकमिंग असेंब्ली इलेक्शन तुम्ही इंडिपेंडंट न्हू इतले फुडें त्या खंयच्या पार्टीक तुमकां इंटरव्यू दिता मरे तुका सगळ्यो गजाली हावजींग बोर्ड मार्केटात पण येना तुम्ही हरशी म्हणून तुम्ही independent independent म्हणून दिला तुम्ही आमी पळय पार्टीक जॉईन जातलो काय कितें जातलो लोकां कडेन उलोवन जातलो आमी सांगता पार्टीची दिशा आमी पळयता तें सांगलें आतां कशें पळयता चवथ पर्यंत खंयची पार्टी तुमकां येवन निवडलेली गणपतीन आमच्या लोकांक इल्ली बुद्धी दिवनी आमकांय बुद्धी दिवनी रायट डायरेक्शन पण घेवपाक गणपती गोंयकारांक पॉलिटिक्सच्या पार्टीक जॉईन झाला गोंयकारांक रायट डायरेक्शन घेवपाक Any talks? गोंयकारांक समज गोंयकार पण वाचयतले जाल्यार रायट डायरेक्शन जाय आनी ते गणपती आमकां तसो बुद्धी दितलो त्या दितलो चवथी मागीरूच सुरू जातले न्ही कित्याक पार्टी कडल्यान टॉक्स बी चालू आहा कसले खंयच्या तुमच्या पार्टी पार्टी आसा सगळ्योच पार्ट्यो उलयतात सगळे पार्टी आपयला तुका सगळ्यो पार्ट्यो उलयता आमी पार्ट्यां कडेन उलयता पूण कितें जाता वी नीड टू एन्श्युअर दॅट इट इज अ युनायटेड एफर्ट अ युनायटेड एफर्ट कॉन्सोलिडेटेड कमिंग टुगेदर सो दे कॅनॉट बी इनर डिफरन्सीस फॉर समवन टू टेक एडवांटेज ऑफ सो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स म्हणून तुका म्हणलें गणपती बुद्धी दिता सुदबुद्धी दिता तेन्ना दिवची आनी हांव मागता की गोंयकारांकूय दिवची सो एवरीबडी कॅन थिंक टुगेदर अलायक एज अ युनायटेड बट फोर्स ऑप्शन्स आर ओपन फॉर यू टू जॉईन अ पॉलिटिकल पार्टी अशें म्हणून सोदता तूं तोंडांतल्यान कित्याक काडटा थँक्यू Thank you.